गायन घेऊया T10 पेज नंबर 206 T10. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आज मायाची 13 तारीख. आज आमी किरीत भाशेन फातिमा सायबिणीचो उगडास करता. आज हे दिनवासनीचे बलिदान भेटयता वालेन्सिया फेर्नांडीस आपल्या जल्माचो दीस समरुमता. ताचे खातीर मागुया, तशेंच ताची बरी भलायकी खातीर. तशें आमच्या गांवांत आमची भावा भयणां आसात जी कोण आपलो वाडदीस समरुमतात तांचे खातीर मागुया. मागुया युक्रेन ह्या देशा खातीर जी झुजांत सांपडल्यांत आनी मरून गेल्यांत ती आमची भावा भयणां. आमच्या राज्या खातीर मागुया. गोंय राज्यांत अदीक आनी अदीक शांती आमकां आसूं आनी बरे तरेन आमचे फुडारी आसात तांणी निर्णय घेवंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां किरीत भाशेन उचांबोड जावं न्हय अशें जेजू आज आमकां उगडास करता. देवाच्या राज्या खातीर दर दिसाक आमी शांतीतायेन जिवंक देवाचें राज आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक बरे तरेन तें विस्तारूंक आमी वावरूंक आमकां हे मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसोणी दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय, आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनवती कोच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. सूर पुदवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तरुणाचो धोनी. तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोयाडायेन तुवें आमकां सोडयली. तुजी कोडची घेतिल्ले नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलून पिसिदियेच्या अंतोकियेंत पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, अब्रामाच्या कुळीच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोलानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजालेच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवाराक वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां समजनासतना ताचेर मरणाचें फर्मण मारलें आनी ती घडोवन येवशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळ्ळो ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलेंय शांती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सा देंवयलो आनी एके समाधीन पुरलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत तावन आपणा बरोबर जेरुजाल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी परजे मुखार ते आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक भासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमां तांच्या भुरग्यांक थंय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाळल्यो आनीक तांकां तुमकां परगट करता. आमी परगट करता तें हें खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रान अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. परतून म्हणया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. सियोन, म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. परतून जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुज्या दायज करून दितलों. सेकांचेक सगळी प्रितूम तुज्या हातीन करतलो. लोखंडाचे बिटकायेन तूं तांची पदवी माडयतलोय. कुमाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूद करतलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात, संवसाराच्या राजकारभारानो चोत्रायेन चलात, सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें भें दवरात आनी तरतरून ताका पांये पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबोड जावं नये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोळ सुवातो आसात. अश्यो न्हय
असलें जाल्यार हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो आनी वचून तुमकां स्वाद तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो अशें जूय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जूय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेता तें आमी नोकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेसून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. तुमचें काळीज उचांबोड जावं न्हय, कित्याक तुमी म्हजेर विस्वास दवरात. लेट युअर हार्ट्स नॉट बी ट्रबल्ड. बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. Jesus is the way, the truth and the life. And खरेंच no one goes to the Father except through Jesus. आपूण वाट, सोत आनी जिवीत म्हूण आमकां तो दाखोवन करता. जायते फावटी आमी हे संवसाराची दास्तीन सगळींच उचांबोड जाता. We are so much troubled by the worries that are there in our day-to-day life. आनी खरेंच आमकां प्रश्न येतात, कितें करचें? Should we do this? Should we do that? खरेंच जातलें वो जावचें ना? Will it happen or will it not happen? आनी असलें जाता आसतना जायते फावटी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक विसरता, कित्याक आमच्या जिविताच्या प्रश्नांनीच आमी गुल जाता. असल्या वेळार तोमास जेजूक विचारता, जेन्ना जेजू म्हणटा हांव जंय वेता ती वाट तुमी जाणत, तर हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. आनी तोमास, ही सिम्स टू बी अ प्रॅक्टिकल मॅन. तो विचारता, सायबा तूं खंय वेता? वेर आर यू गोईंग? आमी नोकळो, वी डोंट नो. तर वाट कशी जाणूं जाता? हाऊ डू वी नो द वे? इफ यू आर where you are going, we don't know. How do we know? He seems to be a practical man. खरेंच आपल्या जिवितांत तो जाणा आसलो, जरी तर वाट जाणा आसलो जाल्यार आमी ते वाटेन वेतले सोम्या. अशें तो आपल्या नेणारपणान जेजूक विचारता आनी जेजू ताका म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. आय एम द वे, द ट्रूथ एंड द लायफ. कित्याक म्हणटा काय जेजू? कित्याक जेजू खरेंच जावन आसलो वाट, जेजू खरेंच जावन आसलो सोत, जेजू खरेंच जावन आसलो जिवीत. आमी बाबून आदल्या कोरान पळयता, जेन्ना मोसेस आपले पोरजेक वेतालो घेवन, तेन्ना देव ताका कुपाच्या रुपान ताचो सांबाळ करतालो, ताचो तो पाटलाव करतालो, ताका तो राखतालो, ताचेर तो आशिर्वाद दवरतालो. आनी जंय मोसेस वेता थंय हें खुपूय ताचे बरोबर वेताले. देवाचो आसरो ताचे सांगाता सदांकाळ आसलो. देव आमचे सवे आमी वेता थंय आमच्या सांगाताक आसा, पूण आमी ताचेर विस्वास दवरूंक गरज. वी हॅव टू ट्रस्ट हिम होल हार्टेडली. जायते फावटी घडयेक जिवितान येतल्या प्रश्नाक आमी जायते फावटी निराशी जाता, तेन्ना आमी जायते फावटी देवाचेर विस्वास दवरूंक विसरता. जायते फावटी जिवितान येतले आडकोड्या मदें आमी आमच्याच आडकोड्यान गुल जाता आनी जेजू आमची वाट, जेजू आमचें जिवीत ह्या प्रश्नाक जबाब आमी सोदूंक भोंवता, तेन्ना आमच्या तोच खांकेनूच प्रश्न आसा आनी ताचो जबाब आसा म्हूण आमी जायते फावटी विसरता. असोच देव आमकां परतून एकदां म्हणटा, हांव जावन आसा तुमच्या जिविताचो मास, हांव जावन आसा वाट. तुमी वाट धरली जाल्यार सुर्गीची वाट तुमी तांकूंक पावतले. तुमी तर म्हज्या जिवितान अदीक आनी अदीक सोत आसा तें आपल्या जिवितान वापरलें जाल्यार तुमी स्वताचे गवाय जातले. तुमी तो जिवीत हांवें दिला तें जिवीत तुमी आपणावंक पावलें जाल्यार अदीक आनी अदीक तुमकां जिवितांत सुफळाय मेवतली आनी तुमकां पूर्णपणी हें जिवीत जिवंक अदीक खुशालकाय भोगतली. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. त्याच देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक, कित्याक जेजून आपल्या जिविता वरवीं आमकां वाट, सोत आनी जिवीत दिलां. वाट आनी सोत आनी जिवीत सदां काळ आमच्या जिवितान आसूंक, अदीक स्वताची मनशां जावं. खरें ही वाट आमकां जसो तोमास विचारतालो ते भाशेन जेजून दाखोवन केल्या ती वाट आमी चलूंक आनी सासणीक जिवीत भोगूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच मागुया सगळीं जीं आमची भावा भयणां आज
फातिमा सायबिणीचो उगडास करतना उदीक आनी उदीक मारयेन दिल्लें देवोत्सव आमी करूं. कसलें देवोत्सव? मारयेन सांगलें, तुमच्या जिवितान म्हज्या पुताचो उदीक मोग करात. ताणें शिकयलेलें शिकप, ताणें दिल्लीं तत्वां तुमी पाळात. तीच तुमच्या जिवितान सदांच आसचो. जेन्ना तुमी तीस करतात तेन्ना जी कोण पातकान रेवडलेलीं आसात, जी कोण ह्या संवसारान नाकारतात, जी कोण देवाक सोत माननात, ती उदीक उदीक देवाक सोत मानूंक पावूं. आमच्या जिवितान हीच आमी बरे तरेन हातयार वापरून हे तेर्साच्या हातयारा वरवीं दुस्मानाक आमी पयसावंक, देंवचाराक आमी खिरीत भाशेन हारावंक आनी आमच्या जिवितान उदीकान उदीक जिसो आमची वाट सोत आनी जिविताचो मास करूंक आमकां कृपा आनी बोड मारये वरवीं मागून घेवया. गायन घेऊया C8 पेज नंबर 31. C8. Mogar Bapa Manun Kuye म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची कारसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय पात्रा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं म्हज्या पूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यूंत आंकवार मायेचो भोक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी वेंचमिता. सोर काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबाज संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाची बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासा कुरा. Babartaso porgotuya Jesus melo Jesus জীবন সালা Jesus নবীন yetolo Jesus melo Jesus জীবন সালা बापा जेच्या मोरनाचो आनी पुनव शिवणपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन्ना देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी लोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनव शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चडीत मुखामोड फुडेंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मेरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांट दी तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्हू. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासण्याच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुधांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल जी खुशी परमातिका शांती दे आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जी येतान रासूच चलयताय सासनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची श्री संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
गायन घेऊया D4 पेज नंबर 49 D4. Rakun rauta disporte
भोवमोगाळ बापा दोळ्याडायेन तुवें आमची सोडवून केली तूं दोळ्याडायेन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आज सांजे 5 वरांचेर रेजिना मुंदी हांगासर तेच आनी उपरांत मिसाचें बलिदान जातलें सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. पुचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया T18 पेज नंबर 211 T18. Aguardare